न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा। पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, न्यूज रूम अपडेट्स लायव्हान हांव संजना काणेकर तुमकां येवकार दिता। दर दिसा प्रमाण आयच्या दिसा कितें म्हत्वाचें घडलें जाणा जावन घेवया आमचे न्यूज अँकर्स, सब एडिटर्स आनी रिपोर्टर्स हांचे कडल्यान। सगळ्यात पयलीं ऐश्वर्या खोर्जुवेकर हाचे कडेन। आयची जी बातमी म्हणजे बोरी करसंगी हांगा एका घराक उजो लागपाची घडणूक घडलेली आसा आनी ह्या उजो लागून सुमार 5 लाखाचे 4 ते 5 लाखाचे लुकसाण जाल्लें आसा। उजो कसो लागला हाची म्हायती मेळूंक ना। उजो पालपी दळान घडणूक थळाव वचून उजो नियंत्रणान हाडलो, पण सुदैवान कोणाकूच कांय जावंक ना। जी बातमी तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। तशेंच दुसरी जी बातमी म्हणजे आयज SGPDची बसका जाली। ह्या बसके वेगवेगळे तेंच्या निर्णय घेतले। मेन म्हणजे थंयसर आतां SGPDच्या मुखार आतां ते पे पार्किंग सुरू करपाचो निर्णय घेतला आनी तशेंच तेंच्यांनी एक सांगलें की 31 जानेवारी मेरेन ते न्यू जो टेंडर आहा ते फ्लोट करतले। हाची दोनूय बातम्यो तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। उजो लागपाच्यो घडणुको ह्यो चालूच आसा। आयजूय बोरी वाठारांत उजो लागिल्ल्याचे कळटा, मात ह्या उज्यान कांय जिवीत हानी जावंक ना आनी हो उजो कसो लागलो तेंय खबर ना। फुडें या उत्तेजा कडेन ताजे कडेन खंयची बातमी आहा पळोवया। फटवणूक, लाचखोरी, दादागिरी आणि हेर कांय आरोपांक लागून 2024 वर्सा वट्ट 20 पुलीस निलंबीत जाले, जाल्यार दोग जाणांक सेवेंतल्यान बडतर्फ केले। हातूंत 2 पुलीस निरीक्षक, 3 पुलीस उपनिरीक्षक, 2 ASI, 6 हवालदार आणि 7 पुलीस कॉन्स्टेबलांचो आस्पाव आसा। हो जो आसा तो स्पेशल रिपोर्ट आहा तो तुमी साताच्या बुलेटिनाक नक्की पळयात। आनी एक बातमी म्हळ्यार काणकोणा बस स्टँडार कुशीक आशिल्ले बेकायदेशीर जे फास्ट फुडाचे गाडे आसा ते पालिकेन आयज काडले। हे विशीं जेन्ना थळाव्या लोकांनी पालिकेक कागाळ केल्या उपरांत काणकोण पालिकेन ही कारवाय केलेली आसा। आनी तिसरी बातमी जी म्हळ्यार आतां येता ती म्हळ्यार काणकोण गालजीबाग वाठारांतल्या खोल दरीत पडून खोतीगांवचे सुप्रिया गांवकर हे बायलेक आगताक मरण आयले। ती गालजीबाग दर्यावेळेर तिसऱ्यो धरपाक गेल्ली तेन्ना ही दुर्दैवी घडणूक घडली। ह्यो तिनूय बातम्यो तुमी आयच्या साताच्या बुलेटिनाक पळोवच्यो। आनी एक बातमी म्हळ्यार आतां आमी पळयता की शेती ही पारंपारीक जोत बीन वापरून करप ही खूबच कमी जाल्ली आसा। पण मया असो एक शेतकार आसा जो आजुनी जोत बांदून म्हणजे शेती करता ते आमकां पळोवपाक मेळटा। तर हो स्पेशल रिपोर्ट तुमकां गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटलो। आतां ऐश्वर्या केरकर हाचे कडेन तेजे कडेन खंयची बातमी आहा पळोवया। गोवा डेरीक नव्या प्लांटाची गरज आसा, मात दुधाचें कलेक्शन लाखावर व्हरपाचें टार्गेट पुराय जाल्ल्या उपरांतूच नव्या प्लांटाचो विचार जातलो म्हूण सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकरान सांगलें। तशेंच डेरीचे सुदारणे खातीर साबार पावलां उखल्ल्यात अशें शिरोडकरान सांगिल्लें आसा। तशी दुसरी म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार सरकारान दिल्ल्या आदेशा प्रमाण म्हापशेच्या कुचेलीक खडपावाडा वाठारांतली 3 बेकायदेशीर घरां बांदकामां बार्देश प्रशासनान मातयेक भरवण केली। तशेंच सरकाराच्या जमनीचें अतिक्रमण करून ही घरां बांदिल्लीं खंय। देखून फाटल्या वर्साच्या नोव्हेंबरांत ह्या वाठारांतली सुमार 36 घरांय मातयेक भरवण केली। सो ह्यो दोनूय बातम्यो तुमकां साताच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळोवंक मेळटल्यो। ऐश्वर्यान 2 बातम्यो सांगिल्ल्यो आसा। आतां आमच्या बरोबर आसा पणजेचो रिपोर्टर गौरीश गांवकर, ताजे कडेन खंयची बातमी आहा पळोवया। आठवड्याच्या सुरवातीक सोमार मंगळार ह्या 2 दिसांक ज्यो BJPच्यो ज्यो कॉन्स्टिट्युएन्सीन मंडळ अध्यक्ष आशिल्ले ते 36 मंडळ अध्यक्ष ऑलरेडी काडलेले आनी तितून 2 मंडळ अध्यक्ष जे आसात ते उरलेले। आनीक आयज नॉर्थ गोवा तशेंच सावथ गोवा मंडळ जे जिल्हा बूथ अध्यक्ष
जे आयज काडलेले आसात. नॉर्थ गोवाक लागून दयानंद कारबोतकर, तसोच सावथ गोवाक लागून प्रभाकर गांवकर. सो ही जी बातमी आसा ती तुमी सांजेच्या बुलेटिनान पळोवंक शकतले. तर ह्यो आशिल्ल्यो आयच्या दिसाच्यो कांय म्हत्वाच्यो बातम्यो. आनीक बातम्यो तुमकां सदांच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो. हे न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. आनी एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.